ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचे काम करतना होणा 70 वाठारांत चंद्रू गांवकर ह्या लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयलें. चंद्रू वांगडा आशिल्ल्या सर्वेश गांवकर हाकाय शॉक लागून मातशी दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार लायट बंद आसूनय शॉक लागलो कसो असो प्रस्न निर्माण जाला. कोलवाळ पुलाचेर स्वया अपघातात जखमी जाल्ल्या 25 वर्साच्या खोर्ली म्हापशा रावपी चलयेक मरण आयलें. समृद्धी वांयगणकर अशें ह्या चलयेचें नांव जावन आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अपघातांत जखमी जाल्ल्या समृद्धीचे जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. मात उपचारा वेळार मंगळारा फांतोडेर ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. समृद्धी ही म्हापसा नगरपालिकेची सध्याची नगरसेवक शुभांगी वांयगणकर हाची धूव आशिल्ल्याचें कळटा. सत्तरीच्या वाघुरे शिंगणे वाठारांत 2 मोटारसायकलींमदीं जाल्ल्या अपघातांत पिसुर्लेचो ज्येष्ठ मोटारसायकल पायलट महादेव गावडे हांकां मरण आयलें. दुचाकीची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. अपघातांत गंभीर दुखापत जाल्ल्यान महादेव हांकां सांखळे भलायकी केंद्रांत व्हेल्ले. मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. दुसरो दुचाकी चालक कृष्णा वांयगणकर हाचे आड वाळपय पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. सोमारा सांजेर हो अपघात जाल्लो. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयभर अवकाळी पावसान हजेरी लायली. उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. मजगतीं गोंयांत 26 मे मेरेन पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 20 आनी 21 मे अशे 2 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जाल्यार 26 मे मेरेन येलो अलर्ट आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान सांगलां. मॉन्सुना खातीर निर्माण जाल्ल्या पोशक हवामानाक लागून महाराष्ट्रा सयत कोकण आनी गोंयांत फुडल्या कांय दिसांनी उटंगाराचो पावस झडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पोरू वर्सा जुलयाचे 27 तारखेर थळावो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकाराच्या वाडदिसाक उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनात पयल्याच पावसात गळटी लागली. हे गळटेक लागून काणकोणच्या रवींद्र भवनात सगळे कडेन उदकूच उदक दिश्टी पडटालें. पोरू वर्सा जुलयाचे 27 तारखेर उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनात पयल्याच पावसात गळटी लागली. हे गळटेक लागून पुराय रवींद्र भवनात उदक साचून रावलां. पयल्याच पावसान रवींद्र भवनाक गळटी लागिल्ल्यान काणकोण वाठारांत आरती परती चर्चा सुरू आसा. घाई गडबडीन काम केल्ल्यान रवींद्र भवनाची अवतिकाय जाल्ल्याचे लोक उलोवन दाखयतात. उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 20 ते 22 मे मेरेन 3 दिसांचे गोंय भोंवडेर आसतले. गोंयांत सरकारी आनी समाजीक कार्यावळींनी ते सहभाग घेतले. गोंय भेटी वेळार उपराष्ट्रपती राजभवनाक भेट दितले. तशेंच राजभवनाच्या आवारांत चरक आनी सुश्रुत हांच्या पुतळ्यांचे अनावरण करतले. 21 मे दिसा मुरगांव बंदराक भेट दितले. पोन्ने गोंयच्या इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तशेंच सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांकाय भेट दितले अशी माहिती मेळ्ळ्या. ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉक्टर जयंत नार्वेकर हांकां मंगळारा फांतोडेर मरण आयलें. पुण्यातल्या घरांत तांकां निमणो स्वास घेतलो. पिरायेच्या 86व्या वर्सा तांणी निमणो स्वास घेतलो. तांकां कसलेंच दुयेंस नाशिल्लें. न्हिदिल्ले कडेनूच तांकां मरण आयिल्ल्याचें कळटा. म्हापशा करसवाडा वाठारांत आशिल्ल्या उड्डाण पुला खाला एका अनवळख्या मनशाची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. ही कूड भिकाऱ्याची आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. ही कूड 5व्या रंगाच्या प्लास्टिकात गुठलायल्ल्या अवस्थेत सापडली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कळंगूट वाठारांत 3 बेकायदेशीर बांदकामां मातये बरवण केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कळंगूट पंचायतीन सर्वे नंबर 242 एकांत आशिल्ली 3 बेकायदेशीर बांदकामां मातये बरवण केली. पंचायत राज कायद्याच्या कलम 66 खाला ही कारवाय केली. याचिकादार इमारतीचे आराखडे, बांदकाम परवाने वा रावपाचे योग्य कागदपत्रां सादर करूंक अपेशी थारिल्ल्यान पंचायतीन ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. मंगळारा पर्वरे एथरनेट एक्सप्रेस ऑफिसाच्या गुदामाक उजो लागपाची घडणूक घडली. हो उजो आशिकुशीक आशिल्ल्या गाडयांकूय लागलो. एक दुचाकी अर्दी उज्यान लासून काबार जाली. वाडटे गरमेक लागून हो उजो लागला आसूय असो अदमास आसा. सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी.
मंगळारा नेपाळच्या कास्की जिल्ह्यात दनपरा 2 हांग सुमार 4.7 मॅग्निट्यूडचो भूकंप जाणवलो. सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना, पूण लागसारच्या जिल्ह्यांनी म्हणजेच तनाहू पर्वत आणि बागलंग ह्या जिल्ह्यांनी हो भूकंप जाणवलो. मंगळारा दिल्ली पोलिसांनी धाड घालून 44 सोऱ्याची बॉक्सां जप्त केली. तशेंच ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्यांक अटक करून गाडी बी जप्त केल्ली आसा. हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे सोरो तस्करी तशेंच गवळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून पुलीस अश्यो कारवायो करपाक लागल्यात. भारतांत परतून एक फावट कोरोना व्हायरसान तकली वयर काडल्या. भारतांत सध्या 257 सक्रिय दुयेंती आसात. कांय लोकांची प्रकृती गंभीर आसा जाल्यार कांय जाणांची प्रकृती स्थिर आसा. कोरोना व्हायरसाचो संसर्ग जाल्ल्या दुयेंतींनी क्वॉरंटायन रावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. तशेंच कसलीय लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच टेस्ट करचें अशेंय बी आवाहन दोतोरांनी केलां. कदम महामंडळान 2025ची म्हाजी बस येवजण सुरू केल्या. ह्या येवजणे खाला वैध परवाने आशिल्ल्या 20 वर्सां सकयल परमीट आशिल्ल्यो बशी पात्र आसात. आतां मेरेन 57 बशींची नोंदणी जाल्या. येरादारी खात्यात नोंदणी आशिल्ल्या सगळ्या 800 बशींक ह्या येवजणे खाला हाडपाचो महामंडळाचो विचार आसा अशें कदम महामंडळाचो वेवस्थापकी संचालक रोहन कास्कर हांणी सांगलें. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 17(2) विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलां. पीसीपीची परवानगी मेळूनय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक लागून सगळीं कामां तशींच दवरची पडिल्ल्यान उद्देजकांक हाचो बरोच फटको बसला. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 17(2) अंतर्गत जमीन रुपांतरण नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां रद्द करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्लो.
हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मंगळारा धंकवाडी इलेक्ट्रीक मोटर बॉक्साक उजो लागपाची घडणूक घडली. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावं ना, पूण लागसारच्यो 2 दुचाकी उज्यान लाशिल्ल्यान दुचाकीचें कांय प्रमाणात लुकसाण जालें. मंगळारा गोंयभर अवकाळी पावसान हजेरी लायली. दिवचले रस्त्यार गुलमोहराचें झाड कोसळपाची घडणूक घडली. सुदैवान जिवीत आनी टळ्ळी. उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थार पावून झाड कुशीक काडून सुवात मेकळी केली. पावसा पयलीं बाणावले दर्यादेगेर पार्क करून दवरिल्ल्यो बोटी काडात म्हणून संबंदीत मालकान नुस्तेमारी खात्या कडेन कागाळ नोंद केल्या. फुडल्या कांय दिसां भितरूच पावसाक सुरवात जातली आनी उदकाची पातळी वाडटली. त्या उपरांत नुस्तेमारीचेर लेगीत बंदी आसतली. सोमारा बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकाची भेट घेतली. बोटी पार्क करपा खातीर बेगोबेग सुवात निश्चित करची म्हणून तांच्यांनी मागणी केल्या. खडपाबांद फोंड्या रस्त्याचेर पावसाच्या दिसांनी उदक तुंबता आनी थळाव्यांक तशेंच विद्यार्थ्यांचे बरेच हाल जातात. नगरपालिका तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत करून लेगीत कसलीच उपाय येवजण करूंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पोरूं वर्सां उपराशिल्ल्या ह्या समस्येक लागून नगरपालिकेक आनी भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत करून लेगीत ह्या वर्सा खातीर कसलीच खबरदारी घेवंक नाशिल्ल्याचें थळावे सांगतात. कळंगूट बागा रस्त्यार सावतावाडो वाठारांत 5 फूट खोल फोंडकूल पडला. आता पयलींच पावसाक सुरवात जाल्या जाल्यार दुसरे वटेन ह्या फोंडकुलाक लागून धोको निर्माण जाला. रातच्या वेळार लेगीत अपघात जावपाची शक्यताय आसा. सध्या थळाव्यांनी तात्पुरते बॅरिकेड्स घाल्यात, पूण कायम तोडगो काडपाची तांची मागणी आसा.
मेर्शेवाडी कोयराचो व्हडलो प्रस्न उपराशिल्लो आसा। शेती करपी जमनीचेर कोयराचे ढीग दिश्टी पडटात। थळाव्या पंचायतीन ह्या कोयराच्या प्रस्नाचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें। सरकाराच्या स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय ह्या मोहिमेचो बारा बिरेस्तार जाल्ले स्पश्ट दिसून येता। कोयराक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला। मंगळारा वेगवेगळ्या वाठारांनी उटंगाराच्या पावसान हजेरी लायली। उटंगाराच्या पावसाक लागून बेंगलोरात उदक तुंबले तशेंच येरादारीची बी गचमुड्डी दिसून आयली। कांय कडेन वायरीचे शॉक लागून तशेंच इमारत कोसळिल्ल्यान 5 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। मजगतीं हवामान खात्यान फुडले कांय दीस बेंगलोरात ऑरेंज अलर्ट जारी केला। हवामान खात्यात महाराष्ट्रात 25 मे मेरेन वादळी वारे सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। फुडल्या कांय दीस वाऱ्याचो वेगूय चड आसतलो तशेंच ठाणे, पुणे, नाशिक, रायगड आनी लातूर जिल्ह्यात हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला। तेन्ना रहिवाशांनी हाची नोंद घेवची आनी नुस्तेमारीक लेगीत बंदी आसतली। हवामान खात्यान केरळात अंदू बेगीन पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 27 मेक पावस पडपाची शक्यताय आसा। वाऱ्याचो वेग चड आसतलो तशेंच वादळी वारे सयत उटंगाराचो पावस पडटलो। तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। आता पावसाळ्याक सुरवात जाल्ल्यान डेंग्यूचे दुयेंसान मान वयर काडल्या। तेच वांगडा आता डेंग्यूचोच एक प्रकारचो जोर येवपाची शक्यताय आसा। ते म्हळ्यार हेमोरेजिक फीवर। ह्या जोराची लक्षणां म्हळ्यार तकली दुखप, आंग दुखप, थंडी जावप, रॅश येवप। कोणाकूय अशे तरेची लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात।